प्रेज गॉड. ओके, आता थोडी जाणां पळय आमी जाणो प्रेंटान विचित्र भासांनी उलोवपाक. आतां तुमचें अंडरस्टँडींग कितें विचित्र भासांनी उलोवपाक म्हणल्यार? ओके, कोण जाणो तांकां विचारना, जरी तर तुमकां विचारलें विचित्र भासांनी उलोवपाक हाची समजणी तुमकां कितें आहा, तुमी कितें जाणा हाचेर? ओके ब्रदर, तर ओके, आतां आमी एकामेका लागीं उलयतलीं पळय, जाल्यार आमकां उतरांची गरज पळय. उतरां शिवाय आमच्यांनी एकामेका लागीं तर उलोवंक जायत ना. थोडे फावटी जाता की हे पळयल्यारूच गमता, पूण चडशें आमचें कम्युनिकेशन जें जाता एकामेका बराबर तें उतरां वरवीं जाता न्हू. देवा वरवीं आमचें कम्युनिकेशन उतरां वरवीं जाता पळय. देवा लागीं जाता, देव जाणो आमच्या काळजांत कितें आहा पळय तें. पूण जरी तर आमी मागणी करता, देवा लागीं उलयता, जाल्यार तेवूय कम्युनिकेशन आमचें देवा लागीं उतरां वरवीं जाता. पूण एक फावट कितें जाता, उतरां रॉंग जातात न्हू. आतां हांव तुजे लागीं उलयतलो पासून जाल्यार थोडी उतरां रॉंग वचूंक जाता. हांव कितें म्हणटलो तें तुका समजना जायत, हांव कितें तुका म्हणटा तें तुका एक फावट मानना जाय. तूं जे भाशेन तुका समजणी मेळपाक जाय ते भाशेन म्हज्यान उलोवंक जायना. हें देवा लागीं जाता. जायते फावटी आमची मागणी जी जाता ती मागणी रॉंग जाता. देवान जे भाशेन आमकां आज्ञा घातल्या की हे भाशेन तुमी मागणी करूंक जाय, ते भाशेन आमी करूंक पावना पळय. आनी ही असोगताय आमकांच न्हू, सगळ्यांक हाल्ली. वय आमकां जे भाशेन बरें दिसता ते भाशेन उबारता. जी आमच्या मनान उतरां येता ती आमी उचारता, ती आमी देवाक उबारता. पूण देवान आमकां एके भाशेन शिकयलां मागणें कशें करूंक जाय पळय तें. पूण आमच्या असोगतायेन एक फावट आमकां ती समजणी नासतना आमकां जायते फावटी खबरूय आसना देवान मागणें आमकां कशें करूंक शिकयलां पळय तें. तर तें नॉको जावन और एक फावटी सिट्युएशन अशें येता की तो प्रेशर येता, कसलो प्रॉब्लेम आहा फुडल्यान, तो प्रेशर येता. त्या प्रेशरान जेजून कितें शिकयलां ताजेर ध्यान वचना जावन, तें उगडास येना जावन एक भिरांतीन आमी मागणें करता, हुस्क्यान आमी मागणें करता, देवा आतां कितें जातलें तूं पाव म्हाका. सो ते भाशेन पळयलें जाल्यार जायते फावटी आमची मागणी रॉंग जाता. देवान जे भाशेन आमकां मागणें करूंक लायलां ते भाशेन आमचें तें मागणें जायना जावन आमच्या भिरांतींतलें मागणें जाता. आनी देव म्हणटा जरी तर तुमी भिरांतीन कितें मागता, दुबावान कितें मागता, जाल्यार आशा करिनाकात कितें तुमकां मेळटलें म्हणून. कित्याक देव भिरांतीन केल्ल्या मागण्यांक, हुस्क्यान केल्ल्या मागण्यांक ते मागणें देवा कडेन पावना. कित्याक ते भावार्थान केल्ले मागणें न्हू, ते भिरांतीन केल्ले मागणें. कितें मानता देवाक ते भावार्थान केल्ले मागणें. आनी ही वसोगताय, ही समजणी आमकां न्हू पूण आदल्या कोरांतल्या लोकांक पासून एक नाहाली. जेन्ना आदामान पातोक आदारलें तेन्ना ताचो जो देवा लागीं संबंद आसलो तो मोडलेलो. पळय की ना, पातोक आदारचे पयलीं आदामाचो आनी देवाचो एक संबंद आसलो. ते एकामेका लागीं उलयताले, एकामेका लागीं वेळ सारताले. देव खूब गार्डन ऑफ इडनान आदाम आनी एवे बराबर येवन वेळ सारतालो, पळय की ना. पूण जेन्ना आदामान पातोक आदारलें तांचो तो संबंद आसलो तो मोडलो. आत्मीक संबंद आसलो, कुडीचो संबंद न्हू पूण आत्मीक संबंद आसलो तो मोडलो. आनी तो मोडलो तेन्ना तांचे भितर एक गॅप कशें आयलें की पयलें पातोक आदारच्या पयलीं आदाम जें कितें करतालो देवाचे जाणवायेंतल्यान करतालो. ताजी जाणवाय आपूण घेवन संवसारार कितें करूंक जाय तें करतालो, देवाचे जाणवाय. पूण पातोक जेन्ना संवसारान आयलें तेन्ना तो संबंदूय मोडलो आनी तांचे मदें तेंगे गॅप कशें आयलें. आतां आमकां रचलेली देवान आपल्या संबंधान जियोवपाक, आपले बराबर आपली जाणवाय घेवन जियोवपाक जें कितें आमी संवसारार करूंक जाल्लें तें देवाची येवजण आसली की तें आमी ताजे जाणवायेन केल्लें, न्ही की आमचे जाणवायेन. आमचे जाणवायेन चल्लेलें देवाक केन्नाच नाका आसलें. देवान मनशाक रचलां, मनशाच्या हातीन दोनीपण घातलें संवसाराचेर, पूण तें दोनीपण चलोवपाक जाची जाणवाय आसली
ती मनशान देवा कडल्यान घेवन ते दोनीपण चलोवंक सांगलें. पूण तो संबंध मोडलो तेन्ना मनीस आपल्याची जाणवाय चलोवंक लागलो. आता मनशाची जाणवाय आनी देवाची जाणवाय सोर करूंक जाता? जायना. कित्याक मनशाची जाणवाय इतलीशी, देवाची जाणवाय तर आमच्यान ताचो हिशोब पासून काडूंक जाय, तितली वरती देवाची जाणवाय. पूण आता पातो कादरले उपरांत मनीस ती आपल्याच्या जाणवायेन संवसाराचे दोनीपण चलोवंक लागलो. पूण हातून देवाक एक प्रॉब्लेम जालो म्हणटा पळय तो, की देवाक जरी तर आपल्याची येवजण संवसाराचेर चलोवंक जाय आसली, ती मनशा वरवीं चलोवंक जाय आसली. देवाक मनशा शिवाय आनी कांय करूंक जायना. कित्याक देवान ओड दिसता आयकूंक की देवाक मनशा शिवाय संवसारान कांय करूंक जायना म्हणून? दिसता आयकूंक? देवाक मनशाची गरज? देवाक मनशाची गरज? ब्रदर, देवाक मनशाची गरज? कित्याक? ना जाल्यार ना, सो तातूंत देवाक कितें फायदो आहा? तर आमकां फायदो आहा, तो हांव ना म्हणिना. पूण देवाक मनशाची कित्याक गरज? आमकां देवाची गरज आहा. वय, आमकां देवाची गरज आहा, पूण देवाक आमची गरज आहा? सो देवाक मनशाची गरज ना, पूण देवान आपल्याक जाय तें करूंक जाता. देव हांव मानता, देव आमी खंयसरी वचोन देव आमचो मोग करता. पूण हे देवाक आमची गरज आहा खंय ना? आमी नांवूय बी जाल्यार देव चलतलोच. पळय, देवान आपल्याक जाय तें करूंक जाता, आमी ना आसतना लेगून जायना. जरी तर तूं आनी हांव ना, देव आनी कोणा कडल्यान तरी तांचे कडल्यान काम करून घेतलो. पूण जरी तर देव संवसाराक कितेंय करतलो, मनीस नासतना देवाक करूंक जायना. कित्याक जाणे तूं? कित्याक मनशाक जेन्ना रचलो तेन्ना देवान संवसाराचेर आनी संवसारान जितलें कितें आसा ताचेर दोनीपण मनशाक दिलें. तें आपल्या हातीन धरूंक ना, तें मनशाच्या हातीन दिलें. ताका लागून जरी तो देवाक ह्या संवसारार कितेंय करूंक जाय जाल्यार मनशाची गरज. संवसारांतल्या मनशांक साल्वार करूंक जाय पासून जाल्यार ताका मनशाची गरज. मनशा शिवाय देवान संवसाराचेर कांयच करूंक जायना. कित्याक संवसाराचेर दोनीपण कोणाक दिला? मनशाक दिला. तें देवानूच दिला. आतां देव ताणें तें दोनीपण आमच्या हातीन दिलां उतरून, तो आपल्याच उतरा आड वचना ना. तर देवाक संवसाराचेर कितेंय करूंक जाय जाल्यार आमची गरज. आमी ताचे बरोबर कोऑपरेट करूंक, ताचे बरोबर अग्री जावंक गरज. वय की ना? तर आदल्या करारान लेगून मनीस आतां देवा कडल्यान तातका वरवीं देवा कडल्यान पयस केलो आनी आपले जाणवायेन चलोवंक लागलो. आतां जरी तर देवाक संवसाराचेर दोनीपण चलोवंक जाय, संवसाराचेर कितेंय करूंक जाय, मनशाची गरज आहा, पूण मनीस तर देवाचें आयकत ना, जाल्यार मागीर देव कितें करतलो? पयलो देव मनशाच्या हातीन दोनीपण घालता. वय, समजता? आनी देवाची येवजण आसली, मनशाच्या हातीन आपण दोनीपण घातलां खरें, पूण तें दोनीपण तो आपले जाणवायेन चलयता. म्हणजे देवाचे स्वताचे जाणवायेन न्हू, पूण देवाची जाणवाय घेवन ते मनीस दोनीपण चलयता संवसाराची. पूण आतां मनीस म्हणटा म्हाका तुजी गरज ना, आपूण चलयतलो म्हज्या जाणवायेन. म्हाका कितें बरें दिसता, म्हाका कितें वायट दिसता तें हांव डिसायड करतलो, हें मनीस म्हणटा. पूण आतां देवाक जी बरी येवजण देवाची संवसारा वरवीं आहा, ती जरी तो संवसारार लागू करतलो जाल्यार ताका जाय मनशान आपले बरोबर कोऑपरेट केलें. पूण मनीस म्हणटा आपूण तुजे बरोबर कोऑपरेट करिना जाल्यार देव आनी कितें करतलो? देवान कितें करूंक जाता त्या वेळार? मनीस म्हणटा मनशान देवा लागीं कोऑपरेट करूंक जाय. ओके, पूण मनीस म्हणटा आपूण तुजे लागीं कोऑपरेट करिना, तूं कितें सांगता आपूण मानिना, हांव करतलो म्हाका कितें बरें दिसता पळय तें, हें मनीस म्हणटा. ओके, सो आतां हातून देव कितें करतलो? देवाक जाय तर संवसारार आपली येवजण जी बरी येवजण आहा ती लागू जायली. तर हातून देव कितें करतलो आतां? सारकें,
देव पळयता संवसारान कोण एकलो लेगून हा जो आपले बराबर आपले लागीं आतां कोऑपरेट करूंक रेडी हा, आपल्या बराबर काम करूंक रेडी हा, म्हजी जाणवाय घेवन संवसारार काम करूंक रेडी हा, तो कोणाक पळयता एकल्याक लेगून आनी तेन्ना तो त्या मनशाचेर आपलो पवित्र आत्मो धाडटा. तो पवित्र आत्मो येता त्या मनशाक शिकयता देवाचे जाणवायेन कशें काम करूंक जाय पळय तें. आनी तें काम जालें, ती देवाची येवजण पुरी जाली, तो पवित्र आत्मो परतून देवा सोडशीक येता. हे आदल्या कोरारान जायत जातालें. पयले सुवातेर पयलो देवान अब्राहमा पयलीं हाडले जोसेफाक पयलो देवान पळय आपल्याची येवजण पुरी करूंक जाय ती देवा संवसाराचेर एक बरी येवजण हाडली. ती बरी करपाक पयलो कोण आपले लागीं आपले सांगाता काम करतलो तो जोसेफ हाडलो, अब्राहम हाडलो. अब्राहमा उपरांत मोसेस हाडलो, मोसेसा उपरांत एरन जोशुआ आयले, तांचे उपरांत साबार जाण आयले, दावीद आयलो, डॅनियल आयलो. ते देवा सांगाता काम करूंक रेडी आले. देवाची जाणवाय घेवन ह्या संवसारार देवाची कितें येवजण आहा ती लागू करूंक देवा बराबर काम करूंक ते रेडी आले. नसल्या मनशांक देव सोदता. आनी जेन्ना ते आपले राजीपण दाखयता की देवा हांव तुजे बराबर कोऑपरेट करता, तेन्ना देव तांचेर आपलो पवित्र आत्मो धाडटालो. पवित्र आत्म्या वरवीं तांकां देवाची जाणवाय मेळटाली आनी ते देवाचे जाणवाय प्रमाणे देवाची जी येवजण आसली ती संवसाराचेर लागू जाली म्हणटच तो पवित्र आत्मो आपलो परतून देवा सोडशीक येतालो. हे आतां आदल्या कोरारान जातालें. पवित्र आत्मो येवपाक कित्याक गरज आसली? कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची जी जाणवाय आहा ती मनशाक मेळटा. पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची जी जाणवाय आहा ती मनशाक मेळटा. हे आदल्या कोरारान जायत वताले. साबार मनशां बरोबर तांचेर पवित्र आत्मो देंवतालो. देवाचे येवजणे प्रमाणे ते देवाच्या आज्ञाक कान दिताले. देव सांगता ते भाशेन ह्या संवसारार करताले. काम जालें म्हणटच पवित्र आत्मो परतून देवा सोडशी वतालो. पळय आतां जेजू आयलो. हे सगळें आदल्या कोरार जाल्या उपरांत सोंपल्या उपरांत जेजू आयलो. जेजू वरवीं हेंच जालें. पयले सुवातेर देव जेजू मनशाचें रूप घेवन संवसारार आयलो. कित्याक देवाक मनशाक सोडूंक जाय नासलो मनशाचें कॉपरेशन नासतना. ताका लागून देवाक मनशाचें रूप घेवन संवसारार येवंक पडलो. आनी जेजू देव मनशाचें रूप घेवन पासून संवसारार येता तेन्नाय पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवन आयलो. जेन्ना जेजून जोर्दान नदीन स्नान घेतलो तेन्ना ताचेर पवित्र आत्मो देंवन आयलो. पळय ना पवित्र आत्मो देंवन आयलो कित्याक देवाची जी येवजण आहा आनी देवाचे जाणवाये प्रमाणे जेजून जे भाशेन आपलो वावर फुडें वचोंक व्हरूंक जाहलो त्या वावरांत पवित्र आत्म्याची ताका गरज आसली. हालेलुया. कित्याक पवित्र आत्मो जेन्ना येता तेन्ना देवाची जी येवजण आहा देवाची जी जाणवाय आहा ती आमकां उगडी करता. पूण जेजू मरो पर्यान जेजू लेगून आदल्या कोरारानूच जियेतालो न्हू. जेजू नवो कोरार केन्ना स्थापलो? जेजू मरोन पुनर्जीवन जालो तेन्नाच्यान तो नवो कोरार स्थापन आयलो. मरणान पुनर्जीवनपणा पयलीं लेगून मनीस आदल्या कोरारानूच जियेतालो. पळय तो जेजू मरो पर्यान आनी पुनर्जीवन जाय पर्यान लेगून जेजूय आदल्या कोरारान जियेतालो. पळय तेन्ना तो ताचेर पवित्र आत्मो देंवन आयलो. पूण जेन्ना आतां जेजू मेलो पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवन जावन परतून बापा विशीं स्वर्गार चडलो तेन्ना तो आपल्या शिसांक सांगून गेलो की तुमी ह्या जाग्यारूच रावात, सगळे एकठांय रावात आनी ह्या एका जाग्यार रावात. कित्याक आतां तुमचेर पवित्र आत्मो देंवन येतलो. आतां तुमचेर पवित्र आत्मो देंवन येतलो. तांकां कित्याक पवित्र आत्म्याची गरज आसली? पवित्र आत्म्या सेम रिजन. वय कित्याक जेन्ना तांणी पळयलो जेजू खुर्सार मेल्लो ते विरांतीन भरलेले. पूण विरांतीन भरलेले. आतां 3-3.5 वर्सां तांणी जेजू सांगता दीस आनी रात जाल्ले. 3-3.5 वर्सां
ते जेजू कडल्यान शिकले. जेजू कितें करता ते आपूण करूंक शिकले. जेजू कितें शिकयता ते आपूण शिकले. आता देवाची येवजण तांच्या जिवितान ही आसली की जेजू जेन्ना स्वर्गार वतलो तेन्ना हे जे शीस आसले ते जेजूचो वावर फुडें व्हरतले. जेजूंचे 3 वर्सां जो गुड न्यूज, जो गॉस्पल आपल्या मना वरवीं कशी आमची सोडवण जाता हें स्वत तांकां शिकयल्लें आहा. ते स्वत सगळ्या संवसारांक करूंक कोणाक देवाची येवजण कोणा विशीं आसली? शिसां विशीं आसली. देवाक जाल्लें त्या शिसांनी आतां सगळ्या संवसाराक वचून हे शुभ वर्तमान परगट केलें. पूण ते तर भिरांतीन भरलेले आसतना सगळ्या संवसाराक वचूंक जाता? जायना. हाकाच लागून जेजू म्हणटा तुमी सगळे बराबर रावात आनी एका जाग्यार रावात. त्या जाग्याचेर तुमचेर पवित्र आत्मो देवन येतलो आनी जे कितले तुमी आपणे तुमकां शिकयलां ते आतां ह्या वेळार तुमकां उगड्यार सुरोना जाय. कितें जायते फावटी बायबल वाचल्यार आमकां शिस्त परतून विसरताले. जेजू म्हणटा तुमी भावार धरात, नेक्स्ट मिनिट ते येताले भावार सोडून दिताले. जायते फावटी पळयता, पेद्रू वरवीं पळयता, बार्तोलोमेव वरवीं पळयता, थॉमसा वरवीं पळयता. जेजू सांगता तांकां बोन सांगता भिये नाकात, भावार धरात. पूण ते परतून भिरांतीन भरताले, परतून दुबावान भरताले आनी भावार सोडून दिताले. हें जातालें कित्याक तांचे लागीं ते पवित्र आत्म्याचें बळ नाहल्लें. अजून लेगून जेजू अजून मरोंक नाहलो न्ही, तेवूय अजून पासून आदल्या कोरारान जियेताले. आनी आदल्या कोरारान पवित्र आत्मो येवन कोणाचेर रावो नाहलो, येतालो तांकां शिकयतालो, देवाची येवजण पुरी करूंक तांकां आदार दितालो आनी परतून जातालो. अशें शिसां बाराबरूय जातालें. पूण आतां जरी तर देवाचो वार, जेजूची शिकवण, जेजूचें शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक वतलें जाल्यार तांणी ते पवित्र आत्मा नासतना तांणी तो वार फुडें व्हरोंक जायत ना. इम्पॉसिबल. तर ते आतां रावतात पवित्र आत्मा तांचेर येवपाक. आनी जेजू स्वर्गार वेंच्या पयलीं जेजू तांकां एक भासावणी करता की हो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो, सगळ्या कामान तो तुमकां आदार करतलो, तो तुमकां शिकयतलो. सगळ्या कामांनी तो तुमकां शिकयतलो कितें? देवाची जाणवाय. कशे भाशेन देवाची येवजण आमी ह्या संवसाराक पुरी करूंक जाय ती पवित्र आत्मा येवन तुमकां शिकयतलो. आनी जें कितें आपणें तुमकां शिकयलां ह्या 3-3.5 वर्सांक, जितलें कितें तुमी म्हजे कडल्यान शिकल्यात तें तुमकां पवित्र आत्मा जेन्ना तुमचेर येतलो तें पवित्र आत्मा तुमकां उगडासा काडटलो. आनी हेंच जाता ते पेंटकोस्ट दिसा एका अपर रूम म्हणटा, थिंगा अपर रूमान सगळे जमलेले आसले आनी थंयसर पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबल्यांच्या रुपान तांचेर देंवता. आता डिफरन्स हांगासर हें जाता की जेन्ना हो पवित्र आत्मा देंवन येता तो आनी परतून केन्नाच वचपाचो ना. आनी हें जेजूनी भासयल्लें, हो तो पवित्र आत्मा आतां तुमचेर येतलो तो तुमकां केन्नाच सांगचो ना. जो पवित्र आत्मा आयज आमचे भितर जियेता तो सदांकाळ जियेता. आयज आसतलो फाल्यां आसचो ना अशें न्हू. आयजूय हा, फाल्यां हा, सदांच आसतलो. आतां जरी तो पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता त्या पवित्र आत्म्याची थोडी खूण आहा. शिसांचेर जेन्ना पवित्र आत्मा देंवन आयलो कशें कळ्ळें तांकां की तांचे भितर तो पवित्र आत्मा आहा म्हणून? जेन्ना पवित्र आत्मा तांचे भितर देंवन आयलो तेन्ना पयलें जें कितें जालें ते आत्म्यो भासो उलोवंक लागले. पयले तोचोन तांच्यांनी मेलेल्यांक जिवे करूंक ना. पयली वस्त जी जाली जेन्ना पवित्र आत्मा तांचे भितर आयलो, पयली खुणा जी तांकां मेवली की ते आत्म्योच भासो उलोवंक लागले. आनी हें तांणी जोडूंक पडोंक ना, तांणी प्रॅक्टीस करूंक पडोंक ना. भावार्थान ते आत्म्यो भासो उलोवंक लागले. आनी हे जे विचित्र भासांनी उलयतात न्हू ते म्हणटात एक देणें, देवा कडल्यान एक देणें, एक गिफ्ट म्हणटात. आतां गिफ्टाचो कॉन्सेप्ट कितें? जरी तर हांवें तुका एक गिफ्ट दिवंक जाय, हांवें तुका एक गिफ्ट दिवपाक जाय, जरी तर हांव म्हणटा तुका जरी म्हजे कडल्यान गिफ्ट जाय जाल्यार तूं आतां ह्या प्लेसीच्या 10 राउंड मार, धांवन.
ते एक कंडिशन घालता, हांव तुका गिफ्ट दिता, पूण त्या गिफ्ट तुका घेवचे पयलीं ह्या प्लेसीचेर 10 राउंड मारूंक जाय. जाल्यार म्हज्यान म्हणूंक जाता की हांव तुका तो गिफ्ट दिता? ना. जरी तर हांव तुका 10 राउंड मारूंक लायता जाल्यार हांव जें कितें तुका दिता तें गिफ्ट जावचें ना, तें एक पेमेंट जावंक जाता और रिवॉर्ड जावंक जाता. तो गिफ्ट जावंक जायना. गिफ्ट दिता कोणाक? तो गिफ्ट दिता तो फ्री दिता. ताका आनी कंडिशन आसना. आता बर्थडेक गिफ्ट दिता तेन्ना तुजो जरी बर्थडे आनी हांव तुका येवन गिफ्ट दिता जाल्यार त्या दिसा म्हज्या म्हणून तुका म्हणूंक जायना की तुजो बर्थडे सो तूं अमकें अमकें म्हजे पासत कर तेन्नाच हांव तुका गिफ्ट दितलो. हांव तुका तो गिफ्ट दिता आनी तो फ्री गिफ्ट दिता. हो विचित्र भाशेनी उलोवपाचें तें देणें तें आमी म्हणटा गिफ्ट. कित्याक ज्यो म्हणिना की जरी तर तुका विचित्र भाशेनी उलोवपाचें देणें जाय जाल्यार तूं अमकें अमकें कर आपल्याक. जरी तर तें सगळें देव आमकां करूंक लायता ABCD जाल्यार तो गिफ्ट आनीक जायना. पूण देवाचें उतर आमकां स्ट्रेट सांगता गिफ्ट ऑफ टंग्स. नांवानूच गिफ्ट ऑफ टंग्स. दॅट मिन्स इट्स फ्री. विचित्र भाशेचें देणें इज फ्री. सो देवान सगळ्यांक दर एकल्याक आमकां तें देणें ऑलरेडी दिलां. आता देवान देव जी देणी आमकां दिता ती आमकां खंय दिता? Ephesians 1:3 आमकां म्हणटा. Ephesians 1:3 you have the company Bible? जेजू ख्रिस्ताच्या देवा आमच्या सोन्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, दिन वाचुया. जेजू ख्रिस्ताक आमी वाखाणुया आनी जेजू ख्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक वाखाणुया आनी दिन वाचुया. कित्याक? क्रिस्ता सोवे आमचेर सुर्गीचो आपलो आशीर्वाद सगळे आत्मीक वरदानान तो सुभापणान देंवयत आसा. जरी तर आमी इंग्लिशीन जरी पळयलें जाल्यार ओके हांव वाचता. Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. हाचो अर्थ हो की जेजू वरवीं देवान हांगा म्हणटा who has blessed us. म्हणजे देवान जी आमकां बेसांवां दिवंक जाय ती जेजू वरवीं दिल्ली आहा. आतां ती खंय दिल्यात? इन द हेवनली प्लेसेस. आता हेवनली प्लेसेसांनी आमची कूड तर ना. आमची कूड तर हेवनली प्लेसेसांत ना. आमची कूड हा अर्थली प्लेसेस. बट आमचो एक भाग हा तो ऑलरेडी हेवनली प्लेसेस आहा. खंयचो तो? आमचो आत्मो. आमचो आत्मो जो आतां आमच्या आत्म्यांचे नवें जिवीत मेळ्ळां. जेजूचेर जेन्ना आमी भावार्थ दवरलो तेन्ना आमच्या आत्म्यांक एक नवें जिवीत मेळ्ळां. त्या आत्म्यान देवान आपली सगळीं बेसांवां घातलेलीं आहा. आमच्या आत्म्यान देवान आपली सगळीं बेसांवां सगळीं वरदानां ती घातल्यात ती आमच्या आत्म्यान घातल्यात. आनी हो गिफ्ट विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें गिफ्ट ऑफ टंग्सूय आमच्या आत्म्यान घातलेलो आहा. तो आतां आमी भावार्थान भायर काडलो. तो भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार फेर म्हणजे ट्रान्सलेशन जालें. तो मिनींग गावना. भावार्थ म्हणल्यार भावार्थ म्हणल्यार ब्रादर म्हणल्यार ब्रादर ब्रादर सांग. तू ब्रादर आन्सर दिवपाक लागलो पूण सगळे म्हणटा ब्रादर म्हणा. ओके आपण सांगितलं वचपा लागलो. ब्रादर भावार्थ म्हणल्यार कितें? सांग. रॉंग आन्सर ना. कितें दिसता तुका भावार्थ म्हणल्यार कितें? दिसती पडना त्या वस्तूंचो बरवासो. ओके सिस्टर भावार्थ म्हणल्यार कितें? सिस्टर म्हणटा सेम आतां शॉर्टकट.
दुसरे भाशेन आसता पूण जाण एकल्या भावार्थान भावार्थ म्हणल्यार ब्रदर तुम्ही म्हणला एक अर्दो आन्सर जाता दिसना त्या वस्तूंचेर बरो वाचप. भावार्थ म्हणल्यार आमकां ते दिसना जायत पूण ते आमकां ऑलरेडी मेळना म्हणून सोत मानप ताका भावार्थ. जरी तर आमी बरवासो धरून पण बरवासो केन्ना फुडें मेळटलें. आतां गिफ्ट ऑफ थँक्सूच उलयता आमी विचित्र भासांनी उलोवपाचें तेणें आमी म्हणटा. आमच्यांनी बरवासो धरूंक जाता की ते आमकां एक दीस फुडाराक केन्ना मेळटलें. मागणें केलें, मागणें देव आयकलें, देव आपल्याक जाय तेन्ना देव आमचें मागणें आयकतलो आनी एक दीस आमकां तें विचित्र भासांनी उलोवपाचें तेणें मेळटलें. तो भावार्थ जाता. आमच्यांनी म्हणूंक जाता की म्हाका भावार्थ आहा की हांव जेन्ना भावार्थान मागणें करता देवा लागीं मागता म्हाका विचित्र भासांनी उलोवपाचें तेणें दिवंक तेन्ना देव म्हजें मागणें आयकतलो आनी म्हाका विचित्र भासांनी उलोवपाचें तेणें दितलो. म्हज्यान म्हणूंक जाता हो म्हजो भावार्थ म्हणून पळोव ना कित्याक जायना. जरी तर हांव म्हणटा की हांव मागणें करता देवा लागीं म्हाका विचित्र भासाचें हांव भावार्थ धरता की जेन्ना हांव मागणें करता देवा लागीं की म्हाका विचित्र भासांनी उलोवपाचें तेणें फावो करूंक तेन्ना देव म्हजें मागणें आयकतलो आनी म्हाका विचित्र भासांनी उलोवपाचें तेणें दितलो. हो म्हजो भावार्थ हो ना. हो म्हजो भावार्थ ना. सिस्टम म्हणटा वय, सिस्टम म्हणटा ना. कितले जाणां वय म्हणटा आपयतात. म्हजो भावार्थ तो okay. So if I say I believe, I have faith that when I pray to God and ask God to give me the gift of tongues, I have faith that God will surely hear my prayer and He will give me the gift of tongues. Is that my faith? Oh. Okay, praise God. So the problem was not the question or the answer, the problem was the language. Praise God. It's not faith. If I am saying that I have faith that when I pray to God and ask Him to give me the gift of tongues, He will surely hear my prayer and He will give me the gift of tongues, that is not faith. Because faith never talks about getting something in the future. जरी तर आमचे मागणे म्हणटा की देव फुडें केन्ना एक दीस आयकतलो आनी आमची मागणी आमकां आमी कितें मागलां तें आमकां दितलो, तो भावार्थ न्ही. कित्याक भावार्थ फुडाराक केन्ना पळयना. भावार्थ म्हणटा जें कितें आपूण मागता तें ऑलरेडी देवान म्हाका दिलां. Faith is believing that what I have prayed for, God has already given it to me. That is faith. That is faith. If we are looking at the future and saying, someday I will receive it, that becomes hope. That becomes that imagination that someday in the future we might get it. But now in this new covenant, it's not that God is going to do something in the future. In the new covenant, God has already done everything that He had to do. From His side, everything is finished. That is the significance of that word, it is finished. Jesus would not simply say it is finished without completing the job, right? If it was incomplete, then Jesus would not say it is finished. In the New Testament, we are in the New Testament right now. We are in the New Covenant right now. In the New Covenant, God has done His part. Novya Koraran, Jesu fudarak kiten kottalo, Odio fudarak kiten kottalo ohena. Novya Koraran, Devan sogle आपले साइडींतल्यान करून थाऱ्यार घातलेल्या. बिकॉज जेजून घुसार मारच्या पयलीं कितें म्हणलें? संपादलें.
आणि इजियर ट्रान्सलेशन आतां सोंपा नॉर्मली आमी कोंकणीन तें उतर उजार करीत ना, तें मातशें बायबलान वाचलें म्हणटकीर व्हडलें दिसता. ओके, इट इज फिनिश्ड. जरी आमी नॉर्मल आमचें उलयता ते भाशेन ट्रान्सलेट केलें जाल्यार आतां सगळें काबार सोंपलें. कितें सोंपलें? जी येवजण आपली हाली ह्या संवसारांत मनशाचे सोडवणेक ती आतां सोंपली. जें कितें आपणे मनशा वरवीं ह्या संवसारार करूंक घाल्लें तें आतां सोंपलें. सगळी आपली जी येवजण मनशाक मनशाच्या जिवितांत बेसांव घालपाक ती आतां सोंपली. इट इज फिनिश्ड. फुडाराक आपूण आनी मनशाक बेसांव दिवपाचो ना, कित्याक आपणे ऑलरेडी सगळीं बेसांवां मनशाक दिल्ली आहा. खंय दिल्ली आहा? ती आमच्या आत्म्यान. आतां विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें बी आमकां दितलो. आतां ताणें तें आमकां ऑलरेडी दिलां. गिफ्ट, तो गिफ्ट ऑफ टंग्स, विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें तें आमकां ऑलरेडी दिलां. आतां तें आमी आमच्या भावार्थान स्विकारून घेवंक जाय. भावार्थ म्हणल्यार कितें? जें कितें आमी मागलां तें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां म्हणून. कित्याक हें कित्याक लागून आमी सोत म्हणटा? बेश्टें ना न्हू, कित्याक एक्चुअली देवान आमकां सगळें दिलां. एक्चुअली देवान आमकां सगळें दिलां. ताकाच लागून आमी भावार्थ धरता की जें आमी मागणें केलां तें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां म्हणून. जरी तर तें देवान दिवंकूच नासलें, पूण आमी म्हणटा की आमी जें मागलां तें आमकां ऑलरेडी दिलां. आमी एक फोट उलयता खंय जातली, पूण ती फोट न्हू. जरी तर आमी आमच्या भावार्थान म्हणटा की जें मागणें आमी देवा लागीं केलां तें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां, तें स्वताचेर धरलेलें आहा. कित्याक देवान आपले वाटेंतल्यान तें बेसांव आमकां दिल्लें आहा. God has already blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. That means in our spirit. He has already blessed us, and He's already blessed us with the gift of tongues also. Now you said you pray in tongues, right? How did you earn the gift of tongues? Simple. She didn't have to earn it. तिका तो सोडूंक पळोवंक ना. गिफ्ट विचित्र भासांनी ती उलयता. तेन्ना तिका हांवें विचारलें, हाव डिड यू अर्न इट? तो सोडला? नो, जोडूंक पडोंक ना, कित्याक देवान तो दिला. हाव डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग देन? I didn't know it was there. The word was made known to me, explained, once understood it, and yeah, it was actually. So when the word was preached, you came to know that you already have the gift, yes, and then you acted as if you already have the gift, and then you started speaking. Did you have to wait for the Holy Spirit to come upon you? Did you even pray, Holy Spirit, come upon me, move my tongue? You had it inside of you, and you acted according to that, and then you started speaking. It's the same way we also start speaking. The gift is already inside of us. The gift विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें आमचे भितर आहा. जरी तर आमी म्हणटा ताचेर आमी भावार्थ धरता जाल्यार आतां आमचें स्वत मानप कितें जातलें की हो गिफ्ट विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें आमचे भितर आहा. जरी तर आतां गिफ्ट आमचे भितर ऑलरेडी आहा, होय, आमचे भितर ऑलरेडी आहा, पूण तो गिफ्ट आमकां उजार करूंक कळना न्हू. कळना कोणी भाशेन उलोवपाचें. गिफ्ट तर आहा पूण तो आमकां उलोवंक कळना, उजार करूंक कळना, जाल्यार मागीर कितें करपाचें? सिस्टर आतां ओके इतलें सो इतलें पासून क्लियर आहा. देवान सगळीं बेसांवां आमचे भितर आमच्या आत्म्यान ऑलरेडी दिल्ली आहा. दितलो न्हू देवा लागीं. आनी जेजून म्हणलां इट इज फिनिश्ड म्हणजे देवा वाटेंतल्यान आपलें काम जालें. देवान आपलो पार्ट केलो, होय. म्हणजे आतां जो विचित्र भासांनी उलोवपाचो गिफ्ट आहा, जें देणें आहा, तेंवूय ताणें आमकां दिल्लें आहा. तें आमचे भितर आहा, होय. सिस्टर तूं स्वत मानताय विचित्र भासांनी उलोवपाचें देणें तुजे भितर ह्या वेळार आहा म्हणून. येतलें न्हू फुडाराक मागणें केल्या उपरांत, ह्या वेळार आहा, होय. सो आतां तुका उलोवंक मे बी कळना. ब्रदर म्हणटा ते भाशेन कशें तो उजार कळो करपाचो गिफ्ट, होय. तुका क्वेश्चन आहा हो ना, हो तूं क्लियर आहाय कशें उलोवंक जाय पळय तें? ब्रदर तूं सांग आतां, गिफ्ट जरी भितर आहा जाल्यार तो कसो उजार आमी करतले?
ओके, तू चिंता आता तू जेन्ना एकाच वर्साचो आहलोय, ओके, एकाच वर्साचो आहलोय तेन्ना तुजे भितर आई जे परी उलयता ते भाशेन ती उलोवपाक अबिलिटी भितर हाडली ना? तेन्ना अबिलिटी हाडली भितर, वय, पूण ते एका वर्साची आमी हाडली तेन्ना आमकां ते उलोवंक ना हाडलें, पूण उलोवंक शिकली कशें आमी? कोणाचे मामी डॅडी उलयता और सोयरी कोण उलयता ते आयकून तांची उतरां पयलीं आमी रिपीट करूंक लागली, वय, आतां मामी डॅडी मोदें कॉम्पिटिशन जातालें आसतालें, दाडा म्हणटा ओ मामा म्हणटा ना, तेन्ना पाय आनी माय म्हणटाले, वय, कितें म्हणलेलें दादा तुवें पयलें? पाय माय नाना प्लीज गॉड. एकलो भुरगो उलोवंक शिकता, शेतींतल्यान तो आयकता तें इमिटेट करून, पळय ना, जरी तर तो दाडा 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 से दाडा म्हणटा, भुरगो दाडा म्हणटा, हो मामा म्हणूंक लागता, पयलें उतर जें येता तें इमिटेट करून. पूण भुरगो जेन्ना वाडटा तो दोन उतरां उलयता, तो सुबेज उतरां उलोवंक लागता, सुबेज उतरां उलोवंक लागता, कित्याक तो नवीं नवीं उतरां आनीक शिकता, आनीक आयकता, आनी नवीं नवीं उतरां आनीक शिकत रावता, आनी ती तो आपूण उलोवंक लागता, पळय ना. सो जरी तर आतां आमकांय बी ती अबिलिटी भितर आहा, जेन्ना आमच्या भुरगेपणार उलोवपाची अबिलिटी आमचे भितर हाडली, ती फकत आमी प्रॅक्टीस करून इमिटेट करून उतरां उलोवंक लागली. जरी तर विचित्र भासाचे देणे उलोवपाक आतां ती आमी जरी स्वप्नांत तिवूय अबिलिटी आमचे भितर आहा, तो गिफ्ट आमचे भितर आहा, जाल्यार तोवूय त्या गिफ्टा प्रमाणे विचित्र भासांनी उलोवपाक सेम सिस्टम आमी फॉलो करून उलोवंक जाता. जें कितें आमी आयकता, कोणाक जरी तर आतां तूं म्हाका आयकताय, हांव विचित्र भासांनी उलयता पळय, तूं भावार्थान स्वप्नान की तुजे भितर तो गिफ्ट आहा, सो तूं हांव दोन उतरां उलयता, तीन दोन उतरां तूं उलोवंक लाग, जेन्ना तीन दोन उतरां तूं उलोवंक लागतलोय, भावार्थान तूं उलयताय तेन्ना तुजो भावार्थ पळयता आनी पवित्रात्मो ती उतरां आनीक वाडयता. पवित्रात्मो येता, पवित्रात्मो आयला कितें? आदल्या घरान पवित्रात्मो कित्याक येतालो? देवाची जाणवाय मनशाक, आनी ते जाणवाये प्रमाणे मनीस चलूंक देवाची येवजण संवसारार पुरी जावं. आयज लेगून पवित्रात्मो तेंच करता, तो आमचे भितर आहा, आमकां देवाची जाणवाय दिता, आमकां देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलोंक आदार करूंक, आनी देवाची येवजण आमी सगळ्यांनी एक विचित्र भाशेन उलोवपाक, हें ती देवा आनी आमचे मोदें एक लँग्वेज. आतां आमी कोंकणी उलयता पळय, आनी कोणा लागीं हांव तो इंग्लिशीन उलयता, ती आमचे मोदें कम्युनिकेट करपाक ती लँग्वेज. ही विचित्र भाशेंनी उलोवपाचें तेणें आमचे मोदें देवा मोदें उलोवपाक ती आमची लँग्वेज. ही लँग्वेज आमकां आनी देवाकूच कळटा, एक्चुअली देवाक मेन कळटा, आमकां लेगून जायते फावटी ती कळना आमी कितें उलयता पयलीं, कित्याक ती उतरां आमकां सेन्स जायना. पूण बायबल म्हणटा जें कितें आमी उलयता ताचेर पासून आमी मागणें करूंक जाय, जें कितें आमी उलयता ताचे वयर आमकां इंटरप्रिटेशन दिवपाक, आनी देव तें आमकां जाणवायन दिता. उतर बा उतर इंटरप्रिटेशन दिना की ह्या उतराचो हो मिनींग, त्या उतराचो आनी कितें म्हणून, तें इंटरप्रिटेशन न्हू, पूण जें कितें आमी उलयता तें एज विजडम जाणवाय कही देव आमच्या मनान घालता. तो जरी तर हो गिफ्ट आमचे भितर ऑलरेडी हा, तो आमी त्या गिफ्टा प्रमाणे आमी उलोवंक लागतले. भावार्थान आमी तो गिफ्ट आमचे भितर आहा म्हणून एक्ट करूंक जाय. लायक यू सेड नो, you started speaking because you believe that you started acting as if you already have the gift, correct? And you started speaking. That means you had the ability, you believed, you had faith, you simply started speaking. Yes? Did you
imitate anybody when you started speaking in tongues? Yeah, kind of. First have to listen to them, and then the words come. Listen to them. You listen to somebody else praying in tongues, and you started catching on to those words. Yes. So same way, गुरगोजी भाषेत उलोवंक लागता, एक दोन उतरां imitate करून ती तसंच उलोवंक लागली. हांवूय actually तसोच उलोवंक लागलो. When I activated my gift of tongues, I took the help of somebody who was already speaking in tongues, and I imitated those few words. Now today, what I'm speaking is not the same as what that person was speaking. It's completely different. But in the beginning, how I started speaking? By acting as a child and imitating one or two words. Then the Holy Spirit, as I prayed, the Holy Spirit kept giving me new and new words. New and new words. हांवें जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना एक दोन उतरां इमिटेट करूं आनी कोणाक आयकल्लें विचित्र भासांनी कहो उलयता तो आनी एक दोन उतरां हांव इमिटेट करूंक लागलो आनी जेन्ना हांव सुबेज सुबेज उलोवंक लागलो तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका आनी उतरां दिलीं. आयज जें कितें हांव उलयता तें सेम तो तेन्ना जें कोणाचें आयकल्लें ताजी उतरां आनी म्हजी उतरां आयज सेम ना पूण स्टार्ट कशें जाल्लें एक इमिटेट करून आयज जीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती पवित्र आत्मान म्हाका दिता. पूण स्टार्ट करतना एक इमिटेट करूंक आमकां कळस भुरग्या बरोबर जीसस सेड रायट बी लायक अ चाइल्ड द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू लायक दीस द चिल्ड्रन वी एक्ट लायक चिल्ड्रन एंड वी इमिटेट व्हेन वी आर लर्निंग अ न्यू लँग्वेज वी इमिटेट वन और टू वर्ड्स एंड वी स्पीक इट बाय फेथ बिलीविंग दॅट वी ऑलरेडी हॅव इट. फेथ इज द भावात म्हणल्यार तें न्हू जें कितें आमी मागलां तें आमकां ऑलरेडी देवान दिलां म्हणून सोंपना न्हू तो भावात. तो आतां तुजे आनी सिस्टरी भितर दुसऱ्यांक हांव तुमकां म्हणटा कित्याक यारांत टंग्सान प्रे करता पळय आतां तुमी रेडी आहात टंग्सान उलोवपाक विचित्र भासांनी? ब्रदर चिंता कितें चिंता ब्रदर बरं ना म्हणून उलोवंक जाय विचित्र भासांनी उलोवंक जाय कितें डावट आहा जायते फावटी डावटूय येता विचित्र भासांनी हांव म्हाका समजना तें उलयता कितें उलयता आसतलें जायते फावटी तोवूय एक डावट येता पळय सिस्टर डावट आहा कितें विचित्र भासांनी उलोवपाक सिस्टरूय चिंता आहा डावट ओके विचित्र भासांनी उलोवंक स्टार्ट करूया पळय. सो स्टार्ट करतना तुमी तुमच्या वाटेंतल्यान खंय करतले आमी जें कितें उलयता एक दोन उतरां धरात आनी ती तुमच्या तोंडांतल्यान इमिटेट करून रिपीट करा. दोन उतरां पासून जाली तीन उतरां परतून परतून रिपीट करा. पूण जेन्ना भावार्थान तुमी विचित्र भासांनी उलयतले तेन्ना पवित्र आत्मा तुमकां आनीक आनीक उतरां दितलो. करूया प्रेज गॉड हालेलुया. ओके सिस्टर एक दोन उतरां धर रिपीट कर आनी पवित्र आत्मा आनीक आनीक उतरां दितलो. Okay, will you help them? Yes? So don't speak softly. Speak a little louder so that they also catch our words. Okay? Praise Jesus? Praise Jesus. Okay. Osha papara kara tara nama kara para shira tara nama uraka shira nama shikara segara nama keshira uraka bara keshira nama tiranga nama shira segara dara shira sena nama kushira shigara nama puru papa keshira shigara kirara baba kena nama rakara shirara shigara papa shena nama rakara shirara papa kushira nama shigara baba kushira baba shikara kurara kurara shira kurara sarabara kena nama rakara
Udara nama kata shira Kesara nama nama shekoro Segara babara nama Karaba Ushera katara nama Udara katara shira Udara takara shira Udoro toro toro shira katana Oro toro shira katana Udara shira Udara nama Udara nama katara shira Udara katara nama katara shira Tera gadara nama kashira tara lagapa Kedara nama kashira Segara dara nama kashira Segara nama Kera para kashira Kekara sara shira Tera dada nama Shepakara para Kedara nama Kushera baba Kodoro toro kushera para nama Kedara nama para Shegara para Shekara para Kodoro toro bati kushera para nama Kedara nama Kushera nama Kodoro toro para Shera para Shigara nama Pura nama Shikara para Sera para Tuyulurede Hidara nama Shiraka Udara Dikatara para Shira Pirana nama Hina nama Kororo Kasara Papa Udara nama Shikara para Kura Papa nama Shigara bara Kushira baba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Sister, activated? Yeah? Uchitra Basani Uleli. Praise God. Brother? Praise God. They spoke, right? Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Was it difficult? Difficult? Was it difficult, brother? Easy, no? That's what Jesus has done. Easy. We didn't have to earn it. Praise God. Hallelujah. So yes, question. आता एक मात उलस okay. ही जी लँग्वेज ती आमचे मध्ये आणि देवामध्ये ही जी लँग्वेज हे जी आम्ही विचित्र भाषांनी उलयता ते पळयतात न्हू आमचे भितर जो आहा तो आमच्या तोंडांतल्यान देवा लागीं अग्री करता कितेंय जरी देव करतलो ह्या संवसारात ताका आमच्या अग्रीमेंटाची गरज पळय विचित्र भाषांनी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमचो तो प्रेयर जो जाता आमचो जो अग्रीमेंट देवा लागीं जावंक जाय तो परफेक्ट भशेन जाता जी देवाची योजना ताचे बरोबर ताचे बरी आमी अग्री करता आमी जरी आमच्या उतरांनी पासून प्रेयर करूंक गेली हें न्ही की सदांच आमी हेंच करूंक जाय जे बायबल म्हणटा प्रे इन टंग्स प्रे इन द स्पिरिट बट ऑल्सो प्रे इन युअर अंडरस्टँडिंग विच मीन्स दॅट नॉर्मली जो आमी प्रेयर करता आमकां समजता त्या उतरांनी आमची कोंकणी इंग्लिशीन जो प्रेयर आमी करता तोवूय करूंक गरज आमी जी कन्फेशन करता ती आमकां आमी इंग्लिशीन करता कोंकणीन करता तेवूय करूंक गरज सो तें सोडून आमी फकत टंग्सान प्रे करता 24 वरां टंग्सान प्रे करूंक जाय दॅट्स नॉट व्हॉट द बायबल सेज वी हॅव टू प्रे इन टंग्स ऑल्सो and we have to pray in our understanding also in a language that you and I understand Konkani English or whatever we have to do both but when we pray in tongues when we pray in tongues that's the perfect prayer that we can make it's the most perfect prayer we can make because now it's the Holy Spirit interceding on our behalf that means it's the Holy Spirit praying on our behalf to God speaking the most perfect words that God needs
that God needs for us and Him to be in agreement. Now, praying in tongues, vichitra bhasani ulopache, it's like a spiritual weapon. It's like a spiritual weapon because we are all in a spiritual warfare. Yeah, we are all in a spiritual warfare. Now, if you think about the wars in the world, World War I, World War II, so one of the secrets that the armies had at that time was a code. So, then armies normal English communicate England army English communicate करता, Germany आमी English communicate करता, आणि हुंची आमी English communicate करता. सगळ्यांक एकामेकाक कळतले न्हू कोण कितें हिंचो अटॅक करपाचो आहा आणि कशे भाशेन अटॅक करपाचो आहा पळय तो. बरोबर ना? सो ह्या आमीनी वचून कितें केलें, एक सिक्रेट कोड काडलो. इंग्लंडाचो एक सिक्रेट कोड हाडलो विदिन दी आर्मी उलोवपाक. तो सिक्रेट कोड आनी हिंचे कंट्रीक कोण हाडलो. जर्मनीन आपल्याचो सिक्रेट कोड काडलो. तो फकत जर्मनीच्या आर्मीन कोण हाडले तांकांच कळटालो. ह्या देशांच्या आर्मीन तो कोण हाडलो. सो जर्मनी हिंचो अटॅक करपाची आहा ते कम्युनिकेट करताले त्या सिक्रेट कोडान आनी हिंचे कंट्रीन तो कोण हाडलो. इंग्लंड हिंचो अटॅक करपाचे आहा ते कम्युनिकेट करताले त्या सिक्रेट कोडान आनी हिंचे कंट्रीक तो कोण हाडलो. आता हे गिफ्ट ऑफ टंग्स आमचो सिक्रेट कोड बिटवीन अस एंड गॉड. आमचो सिक्रेट कोड. We are in a spiritual warfare. The secret code is given to us so that we and God have the perfect communication that nobody else understands. The enemy does not understand. And that's an advantage that God has given to us. That's why it becomes the perfect prayer. So, why the enemy does not understand? Because the enemy does not have the Holy Spirit. Who is praying through us? When we pray in tongues, it's the Holy Spirit praying through us. आम्ही जेन्ना विचित्र भासांनी उलयता पवित्र आत्मो आमचे वरवीं देवा लागीं उलयता. आतां सैताना लागीं पवित्र आत्मो ना. सो ही जी भास पवित्र आत्मो आमच्या तोंडांतल्यान उलयता ती सैतानाक खबर ना. सैतानाक कांयच खबर ना आमी देवा लागीं कसलो अग्रीमेंट केला. So it's like advantage. It's an advantage given to us. It's a secret code given to us. The secret code made sure it decided who won the battle. In World War II, the victory for one side of the war came because that one side broke the secret code of the other side. As long as the other side's code was there, they were winning. But when one side broke the code of the other side, that's when they were able to defeat the other side. But here we have a guarantee that the enemy, Satan, can never break this code or never understand this language between us and God. When we pray in tongues, we have a guarantee that the enemy can never understand it because the enemy, the Satan, is never going to get the Holy Spirit. Yeah. Hallelujah. Praise Jesus. That is our advantage. In whatever war we are in, the spiritual war that we are in, we have an advantage where we communicate directly with God and the enemy cannot touch us. The enemy cannot understand any of that, any of the things that we are speaking in tongues, but God understands. And when we agree with God, God's plan for us comes to pass. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. What is going to happen in the future also? It is taken care of when we pray in tongues. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Jesus. So now that we have prayed in tongues, we can use that anytime. फकत रितीरांक येता तेन्ना न्हू, फकत मिसाक येता पळय तेन्ना न्हू, फकत सकाळचे मागणे करता तेन्ना न्हू, केन्नाय आमी विचित्र भासांनी उलोवंक जाता. Yes or no? Agree? When we are driving also, when we are having bath also we can do. No restriction. Kennai we can pray in tongues. In fact, Bible says, I don't know which verse it is, but Paul says in I think the letter to the Corinthians,
Paul says, pray in tongues all the time. Pray in tongues all the time. Why? The more we pray in tongues, the more we are agreeing with God's plan for us. That's why Paul says, pray in tongues all the time. And he himself did that. Because in 1 Corinthians 14, he says, I pray in tongues more than anybody else. All of you combined, I pray in tongues. That means he spent most of the time praying in tongues. And we can see the fruit of it. Where two-thirds of the New Testament, it's written by Paul. Paul is the one who received the revelation of the gospel of grace, even before the apostles received it. The apostles also received it, but here Paul received it, and then he went and confirmed it from the apostles, confirmed it with the apostles. How was Paul qualified? Paul was not qualified. Paul did not have to earn it. It was given to him because he prayed in tongues all the time. All the time. It's a huge advantage for us. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Okay, now we'll start the session. This also became like one session only. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah.